नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। केपें अर्बन सोसायटीचे शिरोडा ब्रांचीतले 32 किलो भांगर नकली, 5 कोटींची तोपी, डॉग मॅनेजर आणि अप्रेझरा आड घालतले FIR, सहकार निबंधक करतात चौकशी। लोकसभेच्या तिकेटा खातीर काँग्रेसीत लॉबिंग, दक्षिणे खातीर लुइजिनाची दिल्ली फिल्डिंग, उत्तरेत युतीचे कोफुसांव सुटाना, राष्ट्रवादीचो भरोसो विष्णूचेर, काँग्रेसीचे खलप देशप्रभू नेटार। खण खात्याची आपल्याच अधिकाऱ्यांआड क्रायम ब्रांचीत कागाळ, अधिकाऱ्यांचे बनावट डॉक्युमेंट करून ट्रेडर कंपनी बरोबर कारस्थान, सरकाराक 1.5 कोटीचो फटको। लुझोफोनियाचे कॉन्ट्रॅक्टरांचे बिलांचो वाद, सिम्प्लेक्सा कडेन आडकली कॉन्ट्रॅक्टराची 18 कोटींची बिलां, सिम्प्लेक्स म्हणटा पैसे अजून सरकारा कडेन, कॉन्ट्रॅक्टर काचाबूल। तेजपालाच्या जामिनाचेर हायकोर्टात फुडल्या सप्तकात सुनावणी, पुलिसांनी जाप दिवंक मागलो वेळ, सत्र न्यायालयान जामीन न्हयकारिल्ल्यान तेजपाल हायकोर्टात। PWD लेबर सोसायटीचे कामगार परत पावले मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार, 1400 कामगारांची ना शाश्वती, तात्पुरतो दर्जो दिवपाची फायल अडकली अर्थ खात्याकडेन। खबरो विस्तारान। केपें अर्बन क्रेडिट सोसायटीच्या शिरोड्या ब्रांचीन भांगराचेर दिल्ले 5 कोटीचे रीण बुडलां। तारण दवरिल्ले 32 किलो भांगर नकली थारले। दिल्ले 5 कोटी लाखाचे रिणांतले फक्त 48 लाख वसूल जाल्यात। सोसायटीचे तेन्नाचे दोगा मॅनेजराक निलंबित केल्यात। फटीचे भांगर दवरून बँकेक तोपी घालपी 29 जाण आसात। सरकारान हे स्कॅमाची दखल घेतल्या। ते दोगूय मॅनेजर आनी अप्रेझराचेर सोसायटी FIR घालतली। सहकार निबंधकांनूय चौकशी सुरू केल्या। केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची शिरोडीची ब्रँच त्रासांत पडल्या। सोसायटी कडेन तारण दवरिल्ले 32 किलो भांगर नकली म्हणून स्पष्ट जालां। बँकेचे अधिकारी सांगतात त्या कोंतान बँकेन दिल्ल्या 5 कोटी 27 लाखाच्या रिणांतले फक्त 48 लाख वसूल जाल्यात। रिणां बुडिल्ल्यान तारण दवरिल्लें भांगर सोसायटीन पावणेर काडलें तेन्ना हो प्रकार उक्ताडार आयलो। सोसायटीक कोट्यांची तोपी घालपाचे हे प्रकरणाची सरकारान दखल घेतल्या। सहकार निबंधकां वरवीं चौकशी सुरू केल्या। फटीचे भांगर दवरून सोसायटीक तोपी घालपी 29 जाण आसात। आता मेरेन ह्या प्रकरणात शिरोडा ब्रांचीची सुरेखा गावडे आणि स्वप्निला बांदोडकर या दोगा मॅनेजरांक मंगळारा सस्पेंड केल्यात। बँकेचो अप्रेझर दत्ता शेठ शिरोडकार आनी रीण घेवपी चडशे ताचे लागींचे अशी सध्या खबर आसा। सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी दोनूय मॅनेजर आनी गोल्ड अप्रेझराचेर FIR करपाचें थारायलां। प्रकरणाची सहकार निबंधकांनूय चौकशी सुरू केल्या। आमचो प्रयत्न चालू आसा। ऑलरेडी वी आर ऑन जॉब। तांचे बाकीचे एसेट इन्क्लुडींग तांचे फिक्स एसेट, बाकीची मालमत्ता कितें आसा ते सर्च आमी कॉमेस केल्ले आसा आनी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स येणारे 3-4 म्हयन्या भितर हे रिकवरीचे सुद्दां आमी करपाक आमकां शक्य जातलें। सरकारानूय हे गजालीची दखल घेतल्या। सहकार निबंधका वरवीं ह्या प्रकाराची चौकशी जातली। भांगर तारण दवरून रीण घेवपी आनी बँकेच्या मॅनेजरांचे फितुरीन बँकेक तोपी घाल्या काय कितें हे ते चौकशेंतल्यान स्पश्ट जातले। हे 32 किलो भांगर वट्ट 29 जाणांनी मेळून तारण दवरलां। मॅनेजरा पेक्षा जो अप्रायझर आसा, जो शेठ आसा, जो दत्ता शिरोडकर आसा, हांणी सगळे ते टेस्ट केल्ले आनी ताणें 22 कॅरेटाची सर्टिफिकेट दिल्ले आसा प्रत्येक गोल्ड लोनाची। आयज सुद्दां कालच्या गोल्ड ऑप्शनाचे प्युरिटी लो प्युरिटी आसल्यान ऑप्शन गेलें ना असो तो आमच्या ऑप्शनाक बिडर आयिल्ले त्यांचे म्हणणें आसा। सो दत्ताक सुद्दां जेन्ना आमकां हें कळ्ळें त्या संबंधी सुद्दां तेजो एग्रीमेंट जो आसा तो आमी टर्मिनेट केल्लो आसा। यस, डेफिनेटली हुएवर इज कल्प्रिट, ऑल वी आर प्रिपेर्ड। गव्हर्नमेंटान सध्या केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे फुल फ्लेज इन्क्वायरी करपाचें ठरयलां आनी त्या प्रमाणे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्हा तशी ऑर्डर आमी दिल्या। बोर्डाचेर बीन कितें एक्शन जातली? इन्क्वायरी रिपोर्ट येतकीरच फुडली कारवाई आमी ठरयतले। फक्त ही एक केस पळय, ती खूब जुनी केस आहा, 2005तली दिसता म्हाका। आई 2005तली केस? हय, अशें आयकूं येता। ओके। रिपोर्ट आमकां 2 दिसांत मेळटलो, त्याच्या नंतर सगळें स्पश्ट जातलें। इतली मोठी 5 कोटींची तोपी क्रेडिट सोसायटीक परवडटली काय कितें? तितले रिझर्व्स आनी तांक सोसायटीत आसा काय कितें हो मोठो प्रस्न।
प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या तिकिटा खातीर काँग्रेसी भितर खूब लॉबिंग सुरू जालां. दिल्ली सावन प्रुडंटाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वरिष्ठ काँग्रेस फुडारी आनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस लुईजिन फालोरो दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीची उमेदवारी आपल्याक मेळची म्हूण खर यत्न करपाक लागल्यात. उत्तर गोंयचे कुवाडे मात अजून सुटना. ही जागा कोणाक मेळटली हे दोनूय पक्षांक अजून धड खबर ना. मात राष्ट्रवादीन आपलो भरोसो विष्णू वाघाचेर दवरला. लोकसभा वेंचणुके खातीरची आचारसंहिता लागू जावपाक आतां कांय दीस उरल्यात. भाजपान आपले दोनूय उमेदवार जाहीर केल्यात. मात सदचे भशेन काँग्रेसींतले कोफुसांव सोंपून सोंपना. दिल्ली अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कचेरेन चल्ल्यात त्यो हालचाली पळयल्यार वरिष्ठ काँग्रेस फुडारी लुईजिन फालेरोन दक्षिण गोंया खातीर पेंगट बांदला. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार सध्या काँग्रेसीचे फ्रांसीस सार्दीन दक्षिण गोंयचे खासदार आसात. अशे परिस्थितीन तांकां तिकेट दिनासतना लुईजिनाक तिकेट दिवपा खातीर लॉबिंग चल्ल्या. विचारल्यार मात लुईजिन फालेर अशें कांय ना जो निर्णय घेवपाचो तो हायकमांडान अशें म्हणटा. ताचे कांय लागींचे इश्ट मात आमी तयारेक लागल्यात हें मान्य करतात. उत्तर गोंयची परिस्थिती मात रहस्यमय जायत चल्ल्या. उत्तर गोंयचे कुवाडे काँग्रेसीन लायला उत्तर गोंय राष्ट्रवादीक वचचे न्हय म्हूण नेट. राष्ट्रवादीचे थळावे फुडारी म्हणटात तिकेट आमचीच. मात दोनूय पक्षांक तिकेट आपल्याकच मेळटली म्हूण भरवसो ना. खंयच्याच इत्सूक उमेदवाराक अजून आश्वासन ना. मात राष्ट्रवादीच्या दिल्लीच्या फुडाऱ्यांकडेन उलयतकच ते वेगळेच गणित सांगतात. तांकां उत्तर गोंय आपलेच म्हूण विश्वास आसा. राष्ट्रीय पक्ष म्हूण मान्यताय दवरूंक आमकां 5% मतां जाय. ते खातीर 6 राज्यांनी वेंचणूक लडोवप बंधनकारक आसा. गोंय सोडल्यार दुसरे कडेन वेंचणूक लडोवपाची परिस्थिती ना. काँग्रेसय ही गजाल समजता आनी तांकां ती मान्य आसा. सध्या दिल्लींतलो सूर पळयल्यार उत्तर गोंय जिखपाचेर दोनूय पक्षांचो भर ना. दक्षिण गोंया विशीं मात ते खूब गंभीरपणान विचार करतात. दुसरे वटेन गोंयान राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारी खातीर विष्णू वाघाचेर विश्वास दवरून आसा. मात जो मेरेन काँग्रेस राष्ट्रवादीचे कोफुसांव सोंपना तो मेरेन हे विशयाचेर कसलोय निर्णय घेवपाक विष्णू तयार ना हे ताचे लागींचे उलयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खण संचालक प्रसन्न आचार्यान आपल्याच खात्याच्या अधिकाऱ्यां आड क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्या. बनावट डॉक्युमेंट करून फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल कंपनीन मिनाची चीनात निर्गत केल्या म्हूण एक कागाळीत आरोप आसा. कागाळीत म्हळा ते प्रमाण हे बनावट डॉक्युमेंट खण खात्याच्याच अधिकाऱ्यांनी केले. ह्या गुड्डुलसांवाक लागून सरकारी तिजोरेक सुमार 1.5 कोटीचो फटको बसला. बेकायदेशीर मायनिंगात घुसपल्ल्या मायनिंग खात्याच्या कांय अधिकाऱ्यां आड खण खात्यानच मंगळारा क्रायम ब्रांचीत कागाळ केली. आता खात्यातलेच आनीकय कांय अधिकारी आडकुपाचे आसात. खण संचालक प्रसन्न आचार्याच्या कागाळी प्रमाण 12 नोव्हेंबर 2010 ते 22 सप्टेंबर 2011 मजगती ट्रेडर फ्रॉस्ट इंटरनॅशनलाचे संचालक आनी अधिकाऱ्यांनी खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक धरून कारस्थान केले. बनावट डॉक्युमेंट आनी एनओसी करून बेकायदेशीरपणान चीनात मिनाची निर्गत केल्या. ताका लागून सरकाराच्या तिजोरेक सुमार 1 कोटी 35 लाखांचे लुकसाण जाले. कंपनीचे अधिकारी आनी खण खात्यांतल्या दुबावीत अधिकाऱ्या आड मायन्स अँड मिनरल कायद्या खाला कागाळ केल्या. इतले मजगती बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात खण खात्याचो असिस्टंट जिओलॉजिस्ट रामनाथ शेटगांवकाराची क्रायम ब्रांचीन चौकशी केली. निलंबित असिस्टंट जिओलॉजिस्ट शोभना रिवणकाराची चौकशी केली. कामावेल्यान काडिल्लो सिनियर जिओलॉजिस्ट हेक्टर फेर्नांडिसाक बुधवाराक क्रायम ब्रांचीन आपयला. बेकायदेशीर मायनिंगाचे कांय प्रकरणांनी खण अधिकारीच घुसपल्यात म्हणपाचें ह्या पयलींच स्पश्ट जालां. बेकायदेशीर मायनिंगात ट्रेडर्स भायलेबार मीन निर्गत करताले असो आरोप मायनिंग उद्देजक करताले. खण खात्याच्या नवे कागाळींतल्यान ही गजाल परत स्पश्ट जाल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी सुशांत पळ. आता घेवया एक वेवसायीक विसव.